देवाक आनी मनशाक मानवल्लो भुरगो जा. एक आवय ल्हान भुरग्याक कितें करता? जायतीं जाणां तुमी आवय आसात, तुमची ल्हान भुरगीं आसा जाल्यार तुमी कितें करूंक आशेता त्या भुरग्या बसोत. हो संवसार इतलो स्पर्धात्मक आसा, कॉम्पिटेटीव आसा. जायतीं जाणां आसात, तांच्या पैकी म्हज्या भुरग्यान खंय एक स्थान जोडचें ताणें जिखचें म्हणली आशा आसता. पूण तितलीच खुशी एका आवयक आनी बापायक भोगोवंक जाय, सांगोंक म्हजो पोत, म्हजी धूव सोम्या सांगाता थीर आसा, आजून थीर आसा. आनी म्हणटा मिसा गेलोय रे. आनी हांव म्हणटा वय, फाटल्या 4 वर्सां जावन इतच फोट हांव सांगते आसा. देवाक मानवतात गी ना गी म्हणलें सवाल आमकां विचारूंक जाय. मनशांक खंडीत मानवतात. ते सदां पब्लीक रावडी म्हण येत, कित्याक तेय याजक जावन आसले आनी ते कितें करतले? देवळांत वचोन त्या वेळार बली अर्पणां आसलीं, पाड्याचें गी आनी खंयचें गी बली तें भेटयतना तांतलो प्रमुख वांटो, गरजेचो वांटो सर्वेस्पराक दिजे जाल्लो हें काडून व्हरताले. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, आयच्या नियाळाचो विशय आमी जाणाव देवाक आनी मनशाक मानवल्लो भुरगो जा. एक ल्हानशी काणी तो हांव तुमच्या मुखार दवरतां. एक आर्ट गॅलरी आसली आनी त्या आर्ट गॅलरींत संवसाराचे जायते नावाडीक आर्टिस्ट, चित्रकार आपली पिंतुरां सोडोवन थंय प्रदर्शनाक दवरताले आनी विकताले. त्या जाग्यार संवसाराचे नावाडीक चित्रकार आयिल्ले आनी तांची पिंतुरां प्रदर्शन केल्ल्या वेळार एक पिंतूर भोव बरें आसलें, ताका नंबर 1 म्हणून थंयसर दवरलें आनी विक्र्याक दवरलें. ताचें मोल 1 करोड रुपय. एक व्हडलो मनीस थंय गेलो, जायतीं पिंतुरां आसलीं आनी हें एक पिंतूर 1 करोड रुपयाचें पळोवन ताका बारीच खुशी जाली. आनी ताणें चिंतलें, हें पिंतूर म्हज्या घरा आसलें जाल्यार कितलें सोबीत, कितलें बरें. ताणें लेख घालें, जर हें पिंतूर म्हज्या घरा आसा जाल्यार 1 करोडाचें. पळयलो लोक संतोश पावतलो, अभिमान पावतलो, कितलो बरो मनीस तूं, तुका कलेची कितलो अभिमान आसा म्हणून म्हाका होगळ सुतलो म्हण चिंतलें. ताणें तें घेतलें आनी घरा हाडून वणटी रूमकाड आयलें. जायते लोक तांच्या घरा येताले, हे पिंतूर पळयताले, संतोश पावताले. आनी इतल्याकच ताणें चिंतलें, म्हज्या घरा जायत्यांक आनी जायत्यांक आपोवंक जाय. ताणें आपयलें, तांकां जेवण दिलें. कारण इतल्यांच कित्याक म्हळ्यार ताच्या घरा गेल्ल्यांक हो पिंतूर दाखयतलो आनी म्हणटलो पळय कितलें बरें आसा, 1 करोड रुपय हांवें दिवन हाडलां, कितलें बरें आहा गी, कशें आहा. लोक धर्माक जेवला म्हणून हाची स्तुती उगळाप करताले, कित्याक तांकां दुसरें कांय करूंक ना. अशें एक दीस थंय एकलो सांत आयलो, मटवाशी आयलो. ताच्या हितलां तरी गजें जाल्यार थंय ताच्या गेटींत हांव ताच्या घरा कडेन म्हणसर बरेंशें तोट आसा, फुलांचें तोट आसा, रूख आसा, झाडां आसात, थंयसर बरी सावळी आसा. हो मनीस गेल्लो थंय वचून बसलो. हो व्हडलो मनीस धांवन आयलो, धांवन येवन हांगा बसचें, तुमी हांगा बसचें नाका, तुमी भितर या. आमच्या घरा भितर सोबीत आसा, जागो विशाल आसा, भितर बसून उलोवया, हांगा तुमी कित्याक बसल्यात. आनी हो सांत म्हणालो, ना हांगाच म्हाका बरें दिसता, हांगाच म्हाका बरें जाता, कित्याक बरी सावळी आसा, जायतीं फुलांचीं झाडां आसात, रूख झाडां आसात, म्हाका हांगा खुशी जाता. ताका हो मनीस म्हणटा, ना तुमी भितर येवंक जाय. भितर कितें आसा? थंयसर बरें सोबीत एक पिंतूर आसा, तें तुमी पळयल्यार संतोश पावतात. कितलें मोल ताचें? 1 करोड रुपय दिवन हाडलें हांवें, सोबीत आसा तें, तुमी येवन पळोवंक जाय. तेदलो हो सांत हो मटवाशी म्हणालो, तुवें 1 करोड रुपय दिला म्हणून तें पिंतूर कांय फुलांचें जीव जाता. तुवें कितलेय पयशे दिल्यार जावंक पुरो, पूण तें जीव जाता जायना. हांगा आसात फुलां भोव सोबीत, हीं फुलां फुलतात, भोंवतात, आनी तूं फळांय जावंक पुरो.
आनी तूं सोबाय आसा हाका परमळ आसा पूण तुज्या त्या फुलाक परमळ आसा गे त्या फुलाक जीव आसा गे तें फूल फुलता गे सदांय त्या फुलाक पळोवन कितें संतोश पावताय तूं मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज देवाक आनी मनशाक मन व्हरलो भुरगो जा म्हणलो संदेश आमी घेवन आज नियाळ करतना भुरग्यांक फुलांक सरी करचें आमी पळयता आमच्या कुटुंबांत भुरगीं देवान दिल्लीं तेणी ही फुलां बरी सदांच ती आसा जाल्यार कितलो संतोश कुटुंबांत ती फुलतात ती संतोश दितात आनी देवाक आमी अर्घ दिता कित्याक ह्या भुरग्यां वरवीं आमच्या कुटुंबांत संतोश आयला संतोश दडतो जाला आमचें जिवीत काजार जिवीत सार्थक जालें म्हणून जायत्यांक भोगता मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी समजता एक आवय ल्हान भुरग्याक कितें करता जायतीं जाणां तुमी आवय आसात तुमची ल्हान भुरगीं आसात जाल्यार तुमी कितें करूंक आशेता त्या भुरग्या बसोत पयल्यान पयलें त्या भुरग्याक बरें न्हेसयतात वय गे भुरग्याक नेसय जी म्हणली आशा सुरू जाता आवयक कित्याक म्हजें भुरगें सोबीत दिसाचें नेसयचें मनशाक नेटोवचें म्हणयत कित्याक म्हज्या भुरग्याक बरें नेटयचें कित्याक आमी खंयसर वेता जाल्यार ताका सोबीत कर न्हेसोवन ताका व्हरचें कित्याक तें भुरगें सगळ्यांक आकर्शीत करता संतोश दिता आनी ही आशा भुरग्याक नेटयचें म्हणली आशा इल्लो तेंप वेता आसतना म्हज्या भुरग्यान जिकाचें म्हणली आशा सुरू जाता कित्याक हो संवसार इतलो स्पर्धात्मक आसा कॉम्पिटेटीव आसा जायतीं जाणां आसात ताच्या पैकी म्हज्या भुरग्यान खंय एक स्थान जोडिचें ताणें जिकाचें म्हणली आशा आसता पूण ही आशा इल्लीशी अतिरेक जावंक पुरो थोड्यांक अशेंय भोगोंक पुरो म्हज्याच भुरग्यान जिकाचें म्हणली आशा म्हज्या भुरग्यान जिखल्यार पावना म्हज्याच भुरग्यान जिकाचें म्हणली आशा इल्लीशी आनी इल्ली चड जाली म्हण येत पूण अशी जाता मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी पळयता ह्या व्हड मनशा बरी जाणें 1 करोड दिवन ते भितर घरा भितर व्हरून दवरलें पूण भायर आसलेलीं फुलां ताका बिलकूल खंयच्याय रितीन पडोवन सोंसोंक नातली संतोशूच तांकां दिवना तशें जायते फावटी आमच्या घरांत आमच्या भुरग्यांत हें जावचें आमी पळयता हांवें जायते फावटी आयकलां जायत्यांक आपल्या भुरग्यां विशयान सांगची संतोश आसा खुशी आसा म्हजो भुरगो ताका स्कॉलरशीप मेळ्ळें तो भायर शिकोवंक गेलो परगांवांत ताका काम मेळ्ळें ताच्या उपरांत तो काजार जालो आनी ताणें हें केलें संतोक खुशी भोगता मस्त खुशी भोगता खंडी जावन एक बापय जाल्ल्याक एक आवय जाल्ल्याक आपणाच्या भुरग्यांनी वाडचें पळोवंक आनी तें सांगूंक मस्त खुशी पूण तितलीच खुशी एका आवयक आनी बापायक भोगोवंक जाय सांगोंक म्हजो पोत म्हजी धूव सोम्या सांगाता थीर आसा आजून थीर आसा म्हजो पोत म्हजी धूव आजून सोम्याक मानवोन चलता म्हजो पोत म्हजी धूव हांवें दिल्लो बाबार्थ आजून पाळटा जें कितें ताका ल्हानपणांत शिकयलां तें आजून पाळटा म्हणून सांगचें तसलो अभिमान आनी तितली खुशी आज एका आवयक एका बापायक खंडीत आसूंक जाय कशें आपल्या पुतान धुवेन कसलीं पुरो अचिवमेंट्स केल्यात कसलें सक्सेस जोडलां तें सांगतना आसली तितलीच खुशी म्हजो पूत म्हजी भुरगीं देवा सांगाता आसात म्हणून सांगचें तसलो एक अभिमान आसा गी म्हणलें सवाल आमकां समी विचारूंक जाय थोड्या दिसा आदी म्हजो एक इश्ट मेळ्ळो आनी तो परगांवांत आसा परगांवांत जायतीं वर्सां ताणें काम केलां खाजार जावना वाबरान ती थंयसर तांचें शेड्यूल इशीन तशीं जाता देखून मिसाक वचोंक जायना कुमसार जावंकूच साथ दिना असली एक परिस्थिती ताची आसा गांवांक येयल्ल्या वेळार तो कुमसार मिसांनी पुरा जाता सबारांची खणी तशी आसा आनी तो उलयतना म्हणलो म्हजी माम्मी सदांय आयतारा कॉल करता सांजेर कॉल करता आनी म्हणटा मिसा गेलोय रे आनी हांव म्हणटा वय फाटल्या 4 वर्सां हांव इतच फोट हांव सांगते आसा कित्याक तिका दुखोवंक नजो कित्याक म्हळ्यार जर हांव ना म्हणून तिका दुखता आनी ती म्हणटा तशें करचें न्हय आनी ती सडीत म्हाका परतून ह्याच विशयान सांगूंक सुरू करता देखून हांव कितें करता एकच वय आनी हे फाटल्या 4 वर्सां हांव सांगते आसा ही फोट म्हण हांव जाणा पूण म्हज्यान कितेंच करूंक जायना मोगाच्या भावा आनी भयणी देवाचें उतर सांगता जेजू देवाक
आनी मनशाक मानवल्लो जावन जियेलो. तो सर्गीची जाणवाय ताची तोचो जाणवाय जावन आसलो जाल्यार ह्या संवसारांत एका कुटुंबांत जियेतना जेजू मोरयेक आनी जुजेक खाल जावन जियेलो. कशें देवाक तो मानवलो तशें मनशाकी मानवंक तो सकलो. आज आमच्या कुटुंबांत आमचीं भुरगीं देवाक मानवतात गी ना गी म्हणलें सवाल आमकां विचारूंक जाय. मनशांक खंडीत मानवतात, मनशा मुखार ती खंडीत मानवतात. कित्याक आमी जायतें तांकां ट्रेनिंग दिलां, तरबेती दिल्या, शिकप दिलां, जायतें सकड एक वेदी रचून दिल्या आनी त्या देखून खंडीत जावन भुरगीं मनशा मुखार खंडीत आज मानवतात. पूण देवा मुखार मानवतात गी म्हणलें सवाल आमी विचारूंक जाय. हाच्या पयलें वाचपाक आमी या सामुएलाचें पुस्तक, पयलें पुस्तक. थंयसर सामुएलाक देवान आपोवच्या विशयांत आमी आयकलें. पूण थंयसर आनी एकलो मनीस आसा, याजक आसा, एली आसा. एलीच्या पुता विशयांत आमी आयकूंक ना आनी सबार फावटी एलीच्या पुता विशयांत आमी नियाळ करिना. कित्याक ताका 2 जाण पूत आसले, होफनी आनी फिनेहास म्हणून. ते सदां पब्लीक रावडे म्हण येत. कित्याक तेय याजक जावन आसले आनी ते कितें करताले, देवळांत वचोन त्या वेळार बली अर्पणां आसलीं, पाड्याचेंगी आनी खंयचेंगी बली ते भेटयतना तांतलो प्रमुख वांटो, गरजेचो वांटो सर्वेस्पराक दिजे जाल्लो हें काडून व्हरताले. नाजाल्यार हे जण धाडटाले, जण धाडन तो पयलो वांटो आमकां दी. सरब बसच्या पयलेंच प्रमुख वांटो देवाक दिजे जाल्लो तो म्हाका हाड दी म्हणून जणांक धाडन जबरदस्तीन तांच्या कडल्यान हाडयताले. आनी सगळ्या गांवांत आसल्या सगळ्यांक हाडीत आसले. आनी हो एली देवाक मानवल्लो मनीस, प्राय जाल्ली, पूण अचानक कितेंच करूंक जावना. असले 2 जाण पोत सगळ्या इस्रायलांत तांकां नालिसाय आसली, पाड नांव आसलें. आनी एक दीस एली तांकां सांगता, पुतानो अशें करचें समान न्हय, कित्याक हांव दुसऱ्यांत हें आयकते आसा, तुमी अशें जबरदस्ती करते आसात. तुमी सर्वेस्पराक दीज जाल्लो मान दिवंक ना. त्या देखून हांव नेणा कितें जाय तुमचें जिवीत. पूण ताणें तिरस्कार केलो म्हणटा देवाचें उतर. ताणें बापायचेंय उतर तिरस्कार केलें. आनी त्या देखून थंयसर एली सांगता एक देवळांत एक भुरगो आसलो सामुएल. ताका ताचे आवयन ल्हान तावन जल्मल्ल्या दिसा तावन सर्वेस्पराक समर्पण दिल्लें. हो म्हजो न्हय, हो सर्वेस्पर असो म्हणून समर्पण दिल्लें देखून ताका एली सांगता रावंक सोडलें. आनी एली सांगता आसतना ह्या भुरग्याक राती पणेंगी आपयले बरी आयकता. आनी तो नेणा, कोण आपयता, तो चिंता एलीच आपयता. आनी त्या दिसांनी देवाचें उतर बरयलां, त्या दिसांनी देवान उलोवन चिंच सोडुल्लें म्हणून. ताणें प्रवाद पण दिनासतना वा ताचें उतर देवान ताचें उतर दिनासतना खबार काळ जाल्लो. आनी त्या वेळार एलीक 2-3 फावटी हो भुरगो येवन सांगता म्हाका तुवें आपयलें गी. आनी एली म्हणटा हांवें आपोवना. आनी त्या वेळार एलीक समजता हो जावन आसा सर्वेस्पर, ह्या भुरग्याक थंय उलोवंक आशेता. आनी देखून एली ताका सांगता आनी परतून तुवें आयकलें जाल्यार वच आनी सांग, जाप दी, हांव तुजो साकर सोम्या, उलय, जाप दी, ह्या ताळ्याक जाप दी. पळया, हो बापय आपल्या पुतांक सारके वाटेर हाडूंक शकना. हाचे थंय जाणवायना म्हणून न्हय, पूण कितलो आसायक पळया. हेंच आज आयच्या दिसा आमी पळयता कितलेशा बापायंक आपणाच्या भुरग्याक समा करूंक, सारके वाटेर हाडूंक साध्य जायना. पूण गांवार ते गुरकार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष संघ संस्थांनी आसात, बरें काम करतात, मागण्यांत आसात. हे परत सूख म्हणचें न्ही, हांवें सांगचें आसायकपण. एक बापयक, एक आवय कितले आसायकपण भोगते आसा. एक आपणाच्या भुरग्याक समा करूंक जायना म्हणलें एक आसायकपण. अशें एलीक ताच्या पुतान सारके वाटेर हाडूंक जायना जाल्यार ह्या भुरग्याक तो गायड करता. देवाक आयक, तो कितें सांगता तो आयक, जाप दी. आनी एली सामुएलाक देवान कोणा विशयान सांगलें? देवान सामुएला कडेन सामुएला विशयांत उलोवंक ना, तो उलयता एलीच्या पुता विशयांत. पळय, एक याजक जावन आसले एली संगीत देव उलयना, कित्याक ताणें ताची जबाबदारी पाळोवंक ताच्यान जावंक ना. आपल्या पुतांक जें कितें बसयल्लें तें जोडण दिवचें तसलें एका मार्गार व्हरूंक ताका जावंक ना. देखून देव एलीक सोडता, धाकट्या भुरग्या लागीं उलयता आनी म्हणटा हांव तुका एक सिक्रेट सांगता.
जर तूं म्हाका मान दिवन चलताय हांव तुका मान दितलो, जर तूं म्हाका मान दिनाय तर तुका हांव नाश करतलो. हें जातलें एलीच्या पुता लागीं. ताणें म्हाका मान दिवंक ना, ताणें म्हाका म्हजे वांटो सांडल्यात, त्या देखून हांव तांकां दोगांयकी एकच दिसा मरण धाडटलो. इतलें सांगून देवाचो ताळो अखेर जालो. आनी एली ताच्या लागीं विचारता, कितें सांगलें म्हाका सांग. ह्या भुरग्याक कशें सांगचें, हो भुरगो भियेता, कशें सांगचें हांवें. पूण एली ताका आनीकय दबाव घालून सांगता, तुवें सांगोंक वच जाय. आनी ह्या वेळार पूत हो भुरगो एलीक सांगता, अशें अशें देवान सांगलें, तुज्या पुताक मरण येतलें, कित्याक ताणी देवाक वळखूंक ना. आनी त्या वेळार हो मनीस कितलो कालतो पळया, तो म्हणटा, सर्वेस्पर तो जें ताका बरें दिसता तें तो करूं. वॉट अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट. एक बापायक ही उतरां सांगचें तसले दीस येवंक नजो. म्हज्यान कितेंच करूंक जावना, म्हज्या पुतांक दुवाक हांवें बचाव करूंकूच जावना, आतां हांव देवाच्या हातान सोड सोडटां, ताका कितें जाय तें करूं दी. असले संदर्भ आमच्या जिवितांत बिलकूल येवंक नजो. कित्याक म्हळ्यार ही जबाबदारी एका बापायक आवयक दिल्या आनी ही जबाबदारी पाळची तसली सकत आमकां दिल्या. पूण केदळा एक बापाय सलवता, आपणाच्यान हें जायना म्हणटा, जाय तर देवच पळोवन दी, देव कितेंय करूं दी, म्हज्यान कांय करूंक जायना म्हणचे तसली परिस्थिती आमकां येवंक नजो. असली उतरां आमच्या तोंडांत येवंक नजो. असल्या संदर्भाक आमी पावूंक नजो. असलो संदर्भ एलेक मेळ्ळलो. मोगाच्या भावांनी भयणी, आज जर एक बापायक सगळ्यां पुताक सगळें दिवन सगळ्या रितीन ताणें मुखार येवचे बरी सगळे प्रयत्न करना, कोणाचे हात पांय धरना, ताका व्हडल्या हुद्द्याक आपूण व्हरचे बरी करना. निमाणें जर हो पोत ही सर्वेस्पराक वळखूंक ना जाल्यार कसलें एक कश्टाचें घडीत, कश्टाचें जिवीत त्या मनशाचें बापायचें. जर सक्कड दिवन आपलो पोत घर सोडून वयता आनी वाट्या खातीर आपणाच्याच विरोध रावता जाल्यार त्या बापायक त्या आवयक कशें बगात. जर दुवेक सगळें जाय तें सगळें दिवन निमाणें तें आपणाची सांगाती जावन परकी धर्माच्या विंसीत जाल्यार त्या पुताक, त्या बापायक, त्या आवयक कितें बगत. पळय हांव जाणा जायते जण आर्ग्युमेंट करूंक पुरो. तांकां प्राय भरल्या, तांकां कॉन्स्टिट्यूशन आसा, तांकां हक्कां आसात. आमी कोण विचारूंक समा पुरा समा म्हाकाय समजता, सगळ्यां समजता, जाणवाय माहीत पुरो आसा, पूण विजडम खंय आसा. आमच्या घरांत तें जाल्यार आमी सोडटा गे ना, आमकां भोगता हें सारकें न्हय, हें आमी सूख केल्या, हांगासर सूख केल्या. जर अशें एका घरांत घडलें जाल्यार तर त्या आवयक आनी बापायक कितें बगत तें कोणी विचारिना. तशेंच जर आपणाचीं भुरगीं वायटांत आसात, आमालांत आसात, खंयच्याय वायट संगतीन तीं वेते आसात, आपणाक बचाव करूंकच जायना म्हणल्यार तसले एका असायकपणाक आवय बापाय पावलीं जाल्यार तसले एक तसली एक ट्रॅजेडी दुसरी आसची ना. देखून आज परतून देवाचें उतर आमकां उडासकेन सांगता, जर भुरगीं मनशांक मानवाचें तसलीं आसा जाल्यार तीं प्रायेंत मात्र वाडटात, पूण देवाक मानवालीं आसा जाल्यार तीं वाडटात जाणवायेन, विजडम. आमी जाणाव राय आसलो सोलोमन ह्या संवसारांतलो अती बुदवंत मनीस म्हणून ताका नांव वाडलेलें. देवान ताका जाणवाय दिल्ली, पूण कसो मेलो तुमी जाणात की कसो मेलो? पिसो जावन मेलो. कित्याक पिसो जालो? ताणें देवाक मानवचें केल्ल्या पर्यंत करता पर्यंत देव ताचे संगी आसलो आनी ताका सगळें दिलें. जें कितें ताणें मागोंक ना तें सगळें दिलें. कित्याक देवान ताका विजडम दिल्लें, म्हळ्यार जाणवाय दिल्ली, खंयचें बरें खंयचें वायट म्हण समजून विंसून चलोवंक. पूण केदळा तो परक्या धर्माच्या स्त्रिया लागीं काजार जालो, तांचे खातीर देवळां बांदलीं, त्या देवा खातीर ताणें बली अर्पणां सुरू केलीं, तवळ तावन जें कितें ताका दिल्लें तें खंयचें उपकाराक पडोवंक ना आनी निमाणें पिसो जावन तो मेलो. देखून देवाचें उतर स्पश्ट आसा, जर देवाक आमी मान दिवन चलता तो मान मनशा मुखारी त्या भुरग्याक तो दितलो.
जर देवाक मानवन आमी चलोवंक प्रयत्न करता जर तोच देव मनशा मुखारी त्या भुरग्याक अति उन्नत करतलो, त्या भुरग्याक सर्व यशस्वी दितलो, त्या भुरग्याक आनीक चडीत मापान जें ताणें मागोवंक ना ताचें की चडीत मापान देव दितलो, कित्याक ताणें पयलो जागो पयलो मान ताच्या जिवितांत ताच्या काळजांत त्या देवाक दिला. देखून हें उतर आज आमी घेवया, हें उतर आमच्या काळजांत घेवया, हें उतर आमच्या भुरग्यांक सांगया, आमच्या भुरग्यांक सदांच ह्या विशयान उलोवया. कित्याक जर देवाक दिल्लो दिवचो वांटो दिन हांव तर आमचें म्हणलें कितें आसा तें सगळें तो काडून व्हरतलो. कित्याक हो आत्मो आमचो न्हय, म्हज्या बाबाचो न्हय, म्हज्या मायचो न्हय, हो आत्मो ताचो, ताका मात्र हाचेर हक्क आसा. देखून ताणें मात्र ह्या आत्म्या खातीर कितें येवजिलां तें मात्र ताणें कंप्लीट करयेत, संपूर्ण करयेत. ह्या संवसारांत आमी कितेंय करूंक जायना ह्या आत्म्या खातीर, ताणें करयेत. देखून हो आत्मो दिल्ल्या देवाक चडीत महिमा दिवया, चडीत बापान ताका आमच्या काळजांत मुखार घेवया, चडीत बापान ताका होगलीक आनी आराधन करया. ह्या वरवीं जें कितें ताणें आमच्या बसत आमी करूंक चिंतलां तें तो करून दी, आनी तो करतना तें आमच्या हाता भायर, आमच्या गडी भायर, आमच्या चिंतपा भायर तो करतलो. असलें बेसवा त्या सर्वेस्परांत हांव मागून घेवया.